येवकार हा समृता खणगावकर, सूर्यप्रकाश हेडलाईन्स. खांडेपार बेकायदेशीर रेंव काडप आणि रस्तो बांदपाचो वावर चल्ला नेटान, थळाव्यांनी उक्तायला हुस्को. उष्णतेच्या ल्हारा खातीर आयएमडीन जारी केला येलो अलर्ट. 11 मार्च मेरेन पुराय वाठारांत वाडटले तापमान, हवामान खात्याचो अदमास. खांडेपार वाठारांत बेकायदो रेंव काडप आणि रस्तो बांदपाचो वावर नेटान चालू आशिल्ल्यान हुस्को निर्माण जाला. जमनीच्या धनी आड एफआयआर नोंद करपाची मागणी सध्या नेट धरता. फाटल्या सप्तकात थळाव्यांनी सर्वे क्रमांक 176/1 लागसर रेंव काडटना रंगे हात धरले. प्रतीश गावडे हांचे सयत बीडीओ, पंचायत सचिव हांचे सयत 2 सुवातांनी संरक्षीत सुवातेर कागाळ केल्या. पुरातत्व खात्या वतीन 2 पुरातत्व थळा कुशीक सक्शन पंपा सयत बेकायदो रेंव काडपाचेर पळोवणी केली. रातच्या वेळार रेंव काडपाचो वावर चालू असता. फाटल्या 2 म्हयन्यासावन लोकल बॉडी कसलीच खर कारवाई करिना म्हण थळाव्यांनी खंत उक्तायला. तशेंच जमनीच्या धनी आड एफआयआर नोंद जावची अशी मागणी तांणी केली. आम्ही ऍक्शन घेऊ शकतो. ऍक्च्युअली लेटर केलं फक्त मायनिंग डिपार्टमेंट फर्स्ट केलं फक्त तुमकां तू जे आमकां दितलो पळय वी विल फॉरवर्ड इट. ओके आमचें काम तितलेंच फॉरवर्ड करपाचें आनी तुजे डिपार्टमेंटाक कितें इफेक्ट जाता देन वी विल टेक एक्शन. ओके वॉट एवर थ्रू द पुलीस नाल्यार थ्रू द कलेक्टर. आमी डायरेक्ट एक्शन घेवंक शकना. ओके हय आमचें काम कितें आमी फक्त सांबाळपाचें आनी हें तितलेंच करपाचें काम आमचें. तुवें कंप्लेन घातल्या इट इज वेल एंड गूड. ती कंप्लेन आमी फॉरवर्ड करून कितें जो पर्याय आहा त्या पर्यायातल्यान दितले तुका तेजी एक कॉपी वतली. ओके आयज एक मॅटर कंप्लेन आसली आमची रेजिडेंट ऑफ बाग गांवठण खांडेपार डेटेड 11/12/2024 टू पोलीस, पंचायत आणि डेप्युटी कलेक्टर रिगार्डिंग इलिगल सॅन एक्सट्रॅक्शन आणि रोड कन्स्ट्रक्शन इन सर्वे नंबर 176/1. सो तेजे जवळपास 2 म्हयने जाले एक्शन कांयच जाली ना म्हणून सेम कंप्लेन फॉरवर्ड जाल्ली मायनिंग डिपार्टमेंट, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट, कॅप्टन ऑफ पोर्ट. सो आयज आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाचे इन्स्पेक्शन आसले ते येवन सायड इन्स्पेक्ट करून गेल्या. तांकां आमी सांगलां ऑलरेडी कांयच एक्शन जाल्ली ना लोकल बॉडी कडल्यान. आनी तेजे नंतर मदीं एक फावटी ट्रक धरलेलो आहा डॉक्टर केतन भाटीकारा तेणी खांडेपार जंक्शनाचेर. आनी आमचे लोकल्स आहा तेणी 176/1 तितून लायव्ह सॅन वेसल धरलेला न्हंयक रातचें सॅन एक्सट्रॅक्शन करतना. सो आतां हेणी सगळें पॉयंट नोट आउट केला आनी फुडें आमी कितें आतां एक्शन घेतलें म्हणून आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान आमकां सांगलां. आनी हांव मागता हे कंप्लेन आहा तेजी एफआयआर रजिस्टर जावची कित्याक हे सॅन मायनिंग चालूच आसा आनी चड प्रमाणान जायत आसा. सो ओनर ऑफ लँड कोण आसा तेजेर एफआयआर जावची हांव हेंचे कडेन ऑथॉरिटी कडेन मागता. एक्चुली तेंच्यो 2 सायटी आसा हांगा, पांडवा केव्स आनी ईश्वर भाट म्हणून. सो तेणी दोनी सायटीचेर येयले. तेणी हांवें सांगलें पॉयंट की हे सॅन एक्सट्रॅक्शन जाता तें नायट टायम जाता. सो तुमी ते म्हणलें आमी सद्या कितें आहा म्हाजे पॉयंट कितें आसा ते सगळे नोट डावन केल्ले आहा. तेणी एडिशनल कितें तुमचे प्रूफ आहा कितें मदीं कोणी ट्रक हाडिल्ले आसा नाल्यार हे केल्ले आहा वेसल धरलेले तेजे कितें रिपोर्ट्स आसा ते इन रिटर्न म्हाका परत दी सांगला. सो तेजे नंतर ते कंप्लेन आहा ती फुडें तेंचे कोण हे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा मायनिंग आहा तांकां फॉरवर्ड करतले म्हणून सांगला. ओके मग तेंचें अशें म्हणणें आसा की हे जे ट्रान्सपोर्टेशन जाता तेज्या खातीर तेंची जी एरिया आसा कळ्ळें त्या एरियाक कितें इफेक्ट जाता. एज सच तिने आतां सद्या काय सांगला तिने सांगला तेंचो कितें पॉयंट कितें नोट डावन आहा ते फुडें आतां हे मॅटर जाता ते न्हंयक जाता. सो तिने सांगला ते मायनिंग डिपार्टमेंटाक हे बरयतले की तुमी तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें म्हणून. कोण आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट आतां फुडें रायट करता. आयज हेजे मायन्स डिपार्टमेंटाचे कोण नाशिल्ले. मायन्स डिपार्टमेंटाचे ते कोण नाशिल्ले आनी बाकीचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट आहा बाकीचे कोण ते हे फक्त आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटा कडल्यान येयल्ले इन्स्पेक्शन. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. साखळे नावेली वाठारात आगळे वेगळे मन भुलवणे लक्ष्मी नारायण देवळाची प्रतिष्ठापना झाली. या निमतान लोकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात कांय भक्तिमय खीण.
गोंयांत हे पयलेच आगळे वेगळे देऊळ लोकांक पळोवपाक मेळटले, जे पुराय पाशांनी फातरांतल्यान बांदला. गोंयचे लोक तशेंच पर्यटकांनी ह्या देवळाक भेट दिवचो असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मारलो. नावेली ग्रामस्थांच्या वतीन लक्ष्मीनारायण टेम्पल नावेली हे मूळ ग्रामस्थ मंदिर पंचायत आणि देवस्थान समिती हे एक युनिक टेम्पल गोंयांत बांदला. आनी ताका म्हणटा की विथ हिमाळपंथी स्टोन पूर्णता हिमाळपंथी स्टोन, खंयसरूच कॉन्क्रीटचो वापर न करता, खंयसरूच सिमेंटाचो वापर न करता अशा पद्धतीचे जे टेम्पल बांधला. वयल्यान पयली तांची देवस्थान समिती आणि ग्रामस्थ हांचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता, कारण ह्या युगात अशा पद्धतीचे देवूळ बांदप हे खूब कठीण आणि तरी सुद्दां तांच्यांनी लक्ष्मीनारायणाचें टेम्पल हांगासर बांदलां. त्या बद्दल खरोखरूच हांव मना पासून गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन तेंचें अभिनंदन करता. आणि गोंय सरकार सातत्यान स्पिरिच्युअल आनी टेम्पल टुरिजम प्रमोट करपाचो सातत्यान आनी सदोदीत प्रयत्न करता. ह्याय देवस्थानाक सरकाराच्या वतीन आमच्या वतीन जे सहकार्य जालें तें सहकार्य आमी केलें. हाज्याय फुडें अशाच पद्धतीच्या ज्या ज्या शक्य आहा त्या त्या ठिकाणी आमी सरकारच्या वतीन सहकार्य ते सदोदीत करीत आयिल्ले आहा, करतले. आणि मेन रोडाचेर टेम्पल आसल्या कारणान म्हाका दिसता गोंयांतले तमाम लोक हे टेम्पल पळोवपा खातीर हांगासर येतले. आणि त्याच बरोबर इन फ्युचर गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट सुद्दां हे टेम्पल पळोवपाक येतले. पूण कालांतरांत हे देवूळ एक युनिक टेम्पल म्हणून वळखले वतले. आमी सगळी नावेलची चेडवां तरेतरे गांवांनी आमकां दिल्ली आसा ती आयज आमी देवा खातीर मोठे उमेदीन सगळे आयज 2-3 दीस जाले येयले. तेन्ना देवाची जी सेवा देवाची जे कार्य आहा तें आमकां उमेदीन आमी केलां. अशेंच आमकां फुडें देवान आरोग्य आयुश्य दिवन सगळ्या लोकांक राखून बरे भशेन करून घेवचें. श्री लक्ष्मीनारायण पंचायत नूतन मंदिर पुन्हा प्राण प्रतिष्ठा सोहळ्याच्या निमतान नावेली गांवच्या सगळ्या ग्रामस्थांक हांव हार्दिक शुभेच्छा दिता. आणि माझ्या वांगड्यान सिद्धेश पापड यांनी ही बरयल्ली कविता तुमच्या मुखार सादर करता. मंदिर उबारले तुझे देवा, आज दिवस आला खास. मंदिर उबारले तुझे देवा, आज आला दिवस खास. मंदिर उभारण्याचा सफल प्रयास ढोल ताशांच्या आवाजात आज. लक्ष्मी नारायणाची सजली आरस, लक्ष्मी नारायणाची सजली आरस. सडा रांगोळी प्रत्येक दारी तुझ्या, सडा रांगोळी प्रत्येक दारी तुझ्या. आगमनाची पूर्ण तयारी, दर्शन तुझे घेण्या नारायणा, भक्त आला तुझ्या दारी. अशीच कृपा राहू दे, अशीच कृपा राहू दे. कळस मंदिराचा उंच चढू दे. अखंड सेवा या भक्ताची तुझ्याच चरणी पावन होऊ दे, तुझ्याच चरणी पावन होऊ दे. काय मागू मी तुझ्यापाशी, काय मागू मी तुझ्यापाशी, न मागता तू सगळेच देशी. काय मागू मी तुझ्यापाशी, न मागता तू तुझा सगळेच देशी. सुख समृद्धीचा हा गाव नांदू दे, सुख समृद्धीने हा गाव नांदू दे. हेच साकडे तुझ्या चरणापाशी, हेच साकडे तुझे चरणापाशी. श्री लक्ष्मीनारायण पंचायत नूतन मंदिर पुन्हा प्राण प्रतिष्ठा सोहळ्याच्या नावेली ग्रामस्थांना अनेक अनेक शुभेच्छा. लक्ष्मीनारायण महाराज की जय. लक्ष्मीनारायण देवस्थान पंचायतन देवस्थान म्हणटा तेचे आमी जवळ प्राय 30 नोव्हेंबर 2020 केले आणि आता जवळ 4 वर्सां जाली. आणि आयज 9 मार्च 2025 ह्याच्या दिसा आमी शिखर कलश स्थापना आणि मूर्तीची देवाच्या आमच्या मूर्तीची पूजा प्रतिष्ठापना आयज आमी केली. महास्थापना एका लागून म्हणटा की हे तिसरे खेप देवूळ बांदलें आनी पयलीं 2दा बांदलें, तिसरे जवळ जवळ 600 ते 700 वर्सांनी ते देवूळ आसलें. मूर्ती आमची 600 ते 700 वर्सांची उणीची आनी आतां जें देवूळ आहा तें जीर्ण जालें. देवूळ बांदपाक येतलें. एक तितून कशी सगळ्यांनी वावरून काम केलें आणि सगळ्यां आनंदान इतून खावंक घेवन कसलें कितें ना सगळें एकटे गेले आमचे भरभराट आमचे देवा दिसले आमकां केला. तितून आमकां इतलें समाधान आमचे लक्ष्मीनारायण देवूळ जें आसा तें मनशाक अशें आसा म्हणजे अशें खंयच ना. 500 वर्सांचो हांगासर इतिहास आहा की आमचे अशें
देऊळ गोंयांत तरी खंयच ना. आमच्या लक्ष्मीनारायणाच्या देवळात आमी नव्यान नूतन प्रतिष्ठापना केल्ली आसा ती 2000 आमी सुरू केल्लें आनी आतां 4 वर्सां जालीं आमकां देवळाक सुरू करून आनी आयज आमच्या हांगासर स्थापना आसा देवाची. आम्ही इकडे देवाकडे आमची इच्छा पुरी झाली. आज भुरग्यांनी हे सगळं बायला भितरल्या सगळ्या चेडवांनी नाचवांनी पडल्यान सगळ्या एकी कडेन पळयली म्हणून आमकां ही खूप उमेद जाली. अशें गेले की आमकां कळकूच ना. सगळीं मिसळून एक मनीस सगळीं रावली आनी सगळीं अशी मेळोन मिसळून एकामेकाक बरी करून रावली आनी कापडां न्हेसोन हें करून सगळीं दिवजां आयज आमची दिवजां आसा तांची. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार, समृता खंडगांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. राज्यात आयएमडीन 11 मार्च मेरेन उष्णताये सारखे परिस्थिती खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. सापेक्ष आर्द्रताय 90% आशिल्ल्यान हवामान सुखद उरचें ना असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत सुकें हवामान आशिल्ल्यान पावसाची नोंद जावंक ना. सगळ्यात चड तापमान दाबोळी 34.4 डिग्री सेल्सियस जाल्यार सगळ्यात उणें तापमान मुरगांव 23 डिग्री सेल्सियस आसले. पणजे आर्द्रतायेची पातळी 93% आनी मुरगांवा 92%चेर पाविल्ल्यान अस्वस्थतायेन उष्ण दीस तयार जाला. फुडल्या सप्तकात गोंयांत चडांत चड तापमान 35 ते 37 डिग्री सेल्सियस आसतले. पारो वाडत आशिल्ल्यान भलायकी तज्ञ लोकांनी जतनाय घेवपाचें आवाहन आयएमडीन केलां. सकाळी 11 ते दनपारां 3 वरां मेरेन चड उष्णतायेच्या वेळार भायल्यो कार्यावळी टाळात, हायड्रेटेड रावचे तशेंच अर्भकांक, जाणट्यांक आनी काळजाचे दुयेंस आशिल्ल्यांक खासा काळजी घेवपाचो सल्लो दिला. गोंय उष्णताय आनी आर्द्रताये कडेन झुजता. फुडल्या सप्तकात तापमान 35 ते 37 डिग्री सेल्सियस. सोमारचे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ते 24 डिग्री सेल्सियस. भलायकी सल्लागार जारी. गोंय आनी महाराष्ट्र दर्यादेगे खातीर शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.